नमस्कार गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक मायमोगाचो येवकार। हांव दीप्ती काकोडकराच्या लंच टेम्पल इडिनाक सुरवात करता। सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया मुखेल खबरो। आसगांव घर मोडपाच्या प्रकरणातली मुखेल सूत्रधार पूजा शर्मा चौकशे खातीर क्रायम ब्रांचीत जाली हजर। झाड पडून एकल्याचो बळी गेल्ल्या उपरांत प्रशासनाक आयली जाग। झाडांची पळोवणी करपाची महापालिका आयुक्ताक सुचोवणी। आमदार बाबूश मोन्सेराताची म्हायती। गोंयच्यान पंढरपुराक वचपी वारकऱ्यांक मेळची बरी सोय सुविधा हो सरकाराचो ध्येय। ते खातीर पंढरपूर प्रशासनाकडल्यान सुवात घेवन बांदतले भक्ती निवास। मुख्यमंत्र्यांचे विधान। गोंयांत पडपी उटंगराच्या पावसाक लागून बरेच जाला लुकसाण। ऑगस्ट आनी सप्टेंबर म्हयन्यांत एल निनो लागून व्हडा प्रमाणात पावस पडपाची भिरांत। हवामानशास्त्रज्ञ डॉक्टर रमेश कुमारान उक्तायली खंत। बुधवार मेरेन राज्यात ऑरेंज अलर्ट। राज्यात पावसाचो उटंगार चालूच। कुठ्ठाळे घराचेर पालसन कोसळून मोठे लुकसाण। सुदैवान जिवीतहानी टळी। आणि दक्षिण गोंयांत सन्मान नाकाच। वेळसांव ग्रामसभेत थाराव मंजूर। उमेलिपीक अधिकृत भाषेचो दर्जो दिवपा विशींचो ग्रामसभेन घेतलो थाराव। आता खबर विस्तारान। झाड पडून एकल्याचो बळी गेल्या उपरांत आता प्रशासनाक जाग आयल्या। हे घडणुकेचे फाटभुंयेर राजधानी पणजेंतल्या झाडांची पळोवणी करपाची सुचोवणी महापालिका आयुक्ताक दिल्ल्याचे आमदार आनी महसूल मंत्री बाबूश मोन्सेरातान सांगलें। झाड पडून चलयेक मरण येवपाचे घडणुकेचे आपल्याक दुःख भोगता। स्मार्ट सिटीच्या कामा वेळार ज्या ज्या झाडांची मुळां कातरिल्ली त्या सगळ्या झाडांची पळोवणी करपाची सुचोवणी महापालिका आयुक्ताक दिल्या। रान खात्याच्या अधिकाऱ्याक वांगडा घेवन पळोवणी जातली अशें पणजेचो महापौर आनी महसूल मंत्री बाबूश मोन्सेरातान सांगलें। First of all, my heart goes out to the family who have lost their loved one. I'm sorry about what has happened. Now I have instructed the commissioner basically with the help of the forest officers just to inspect and make assessment of all the trees around Panje. Especially the trees should be, you should see the trees where the smart city basically has done work, you understand, no? So they must have dug up certain things where the roots have been cut or something, just to look at that part of it, where they have done fresh roads and all, new roads and all. So I have told this to the commissioner. Commissioner informed me last night that he is in touch with the forest of, with the RFO, and today they will be doing the inspection of this. दुसऱ्या वटेन मिरामारच्या फूट ब्रिजाच्या घटसाणीचो अहवाल भौशीक बांदकाम खात्याकडल्यान मागयला। हो अहवाल आयले उपरांत ब्रिज मोडपा विशीं निर्णय घेतले अशेंय बाबूशान सांगलें। See, there is a legal matter going on in the High Court as far as that this thing. So now what has happened? That is same thing what we said. That as far as the stability of the bridge is concerned, we will send a letter. I told the CCB also to send a letter to the PWD to make assessment of the same. And then if it is weak or if there is something then afterwards then to send it to the collector basically through a collector order under disaster management we will be able to take action. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही। अंदू वर्सा गोंयच्यान पंढरपूर वचपाक गेल्ल्या वारीत सुमार 7,000 परस चड गोंयकारांचो आस्पाव आशिल्लो। तेन्ना पंढरपुरांत ह्या वारकऱ्यांक बरी सोय सुविधा मेळची ह्या खातीर पंढरपूर प्रशासना कडल्यान बरी सुवात घेवन भक्ती निवास बांदतले अशें मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी सांगलें। हांव पंढरपुरा विठ्ठलाच्या दर्शना खातीरच मुद्दामून गेल्लो आनी देवाचें दर्शन घेतल्या उपरांत म्हज्या लक्षांत आयलें की हे फावटी वारी म्हाका दिसता चलत वचपीच लोक हे मोर दॅन 7,000च्या आसपास पावले। खूब कडल्यान वारी वचपाक लागलेल्या लोकांची सोय जावपाक जाय थंयसर प्रशासन आमकां जर जागा एवेलेबल करून दिता आसत जाल्यार एक भक्ती निवास थंयसर करपाक कांय हरकत ना, कारण एक हेज्या फुडें असो फ्लो आनी वर्सभरी लोक थंय वचत आसता। त्याच्या खातीर एखाद्या जर तांच्यांनी जागा मेळ्ळी आमकां जाल्यार भक्ती निवास थंय बांदपाक। गोंयांत आदामेरेन पडिल्ल्या विक्रमी पावसान जायती जिवीतहानी आनी मालमत्तेचें लुकसाण जालां। हातूंत भर म्हणून गोंयचेर आनीक एक मोठें संकट येवपाची दाट शक्यताय आसा अशी भिरांत नामनेचे हवामानशास्त्रज्ञ डॉक्टर रमेश कुमार हांणी व्यक्त केल्या।
गोमंतक टीव्हीचे फीचर एडिटर नीरज नाईक हांका दिल्ल्या मुलाखतीत डॉक्टर कुमारांनी सांगले की एल निनो नावाची प्रक्रिया फुडल्या म्हयन्यात जावपाची शक्यताय आसा आणि ती जाली जाल्यार गोंयांत ऑगस्ट आणि सप्टेंबर म्हयन्यात व्हडा प्रमाणात पावस पडटलो. ह्या परिस्थितीक तोंड दिवपा खातीर आपत्ती व्यवस्थापन ऑथॉरिटीन आता तयारी करपाची गरज तांणी ह्या मुलाखतीत व्यक्त केली. सगळ्या तरेचे वातावरण गोंयाक पूरक आशिल्ल्यान व्हडा प्रमाणात पावस गोंयांत पडटा अशें तांणी सांगले. ह्या वर्सा सरासरी 320 सेंटीमीटर पडपी वर्सुकी पावस 400 सेंटीमीटर पर्यंत वचपाची शिटकावणी तांणी दिल्या. एका वाटेन गोंयांत आयज मेरेन सरासरी पेक्षा 60% चड पावस पडला जाल्यार राष्ट्रीय पातळीचेर 1% उणो पावस पडला अशें तांणी फुडें म्हळें. Remember, as I said, we have only completed 51 days out of the 122 days. We had another 71 days remaining. So there is a lot in store for us. Another thing is actually we are going to have another important phenomenon called La Nina. The August आयतले नाल्यार September आयतले आमकां खबर ना. La Nina जाल्यार मेलो. It will be like a double whammy. Oh. The entire Indian subcontinent will have actually more and more of rainfall, including our state of Goa. Oh. So we'll have more rains in the months. Usually the peak monsoon months are July and August. But if it is coming in the August, we'll have lots of rain in August as well as in September for the entire Indian subcontinent, including the state of Goa. Northeast and northern parts as well as UP and Bihar and Even Jharkhand. northeast, there is a less there rain. are some places, except maybe one. So what is the reason Goa getting so much of rain? Yeah, one is actually we have all the synoptic conditions in our favor. As I mentioned, one is the offshore trough which actually goes from Gujarat to Kerala coast. We have a strong cross-equatorial flow, low level jet, and we have a lot of convective systems which are happening over the Bay of Bengal. Western Ghat and also Western Ghats. tree cover. Sahyadri is actually this one. So we have all the synoptic and the monsoon trough is south of its normal position. All the synoptic conditions are favorable, and the core of the low level jet passes through actually our state of Goa at 15 degrees north. So usually Goa receives 330 centimeters of rain in a season. But this year we will positive 100% we will break it. Okay. We It will see be already we have substantial. actually reached 25-70 Right. in 51 days. It's like a T20 match where we have actually exceeded almost all the world records are actually broken in the recent T20 finals in the World Cup. So Yes. similar way every day Goa throws a surprise. As I said, today morning we had actually the highest rainfall in the entire Indian subcontinent of 58%, Okay. which is actually a record. Whereas the Indian subcontinent there is a deficit of 1%. So such things have been happening all over So Goa. if the monsoon prolongs, then there are more chances of tree falling. 100% because see basically I will tell you a simple example. Just prior to this active spell, the temperatures were hovering around 34, 35, 36. Now it has almost come down 10 degrees. And the minimum temperature is as low as 24 degrees or 25 or 26. So I would say the entire state of Goa is in air conditioned mode. फीचर एडिटर नीरज नायका सयत ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. सेगीत पडपी पावसाक लागून कुठ्ठाळेच्या क्लिफ वाज हांच्या घराचेर मोठे पालसण कोसळ्ळे. देवादयेन जिवीत हानी जावंक ना, मात घराचे बरेच लुकसाण जाला. आमदार आतोन वाज आनी संकल्प आमोणकार हांणी लुकसाण जाल्ल्या घराची पळोवणी केली. गोग्यांनी पडपी पावसाक लागून पालसणां कोसळपाच्यो घडणुको चालूच आसा. आयतारा दनपारां कुट्टाळे क्लिफ वाज हांच्या घराचेर पालसण कोसळ्ळें. देवादयेन जिवीत हानी जावंक ना, मात घराचें लुकसाण जालां. आमदार आंतोन वाज आनी संकल्प आमोणकार हांणी घराची पळोवणी केली. आनीक पालसणां कोसळपाची भिरांत आशिल्ल्यान राखणे वणत बांदून दिता म्हूण आमदार आंतोन वाज हांणी ह्या वेळार आश्वासन दिलें. तेन्ना दाखलो आवाज चलयलो म्हाका म्हाका गांवान येयलो गांवांत येवन म्हणून म्हाजे ओन पगार आपूण पळयता वचून आनी तूं आनी फाटल्यान वचनाका तेतून म्हणल्यार घरा कोणतो आवाज येयलो आनी सगळें डॅमेज जालें आनी सगळें उदो येवन उदो आंगार पडलें. हांव मागीर धांवन तुका येयलें. काय जावं ना तुका? ना ना कांय जावना. सुमार 12 वरांचेर आवाज येवपाक लागलो आमकां भरपूर विसर देंवन येता म्हणून मावी म्हजी किचनान आसली आनी थँक टू गॉड कांय प्रॉब्लम जावंक ना, सेफ जाली. आनी भुरगीं घरा आसली, आयज संडे जावन भुरगीं घरा आसली आनी अकस्मात फर्स्ट टायम लँडस्लायड आमच्या घरा कडेन आमी म्हणटाले भायर लँडस्लायड जाता जायते जातात. हालींच हांव आमच्या आमदारा कडेन उलयतालो तर तुका जायते कडेन जावंक पडटा, लँडस्लायड जाता असो म्हणून एमएलए संकल्प आमोणकार ताकाय आमी डिस्कस करताले पळय फ्रायडे पासून लँडस्लायडार वयचे जाता. सो हांवें केन्ना चिंतूंक ना हो लँडस्लायड म्हाज्या घरा कडेन जातलो आनी असो डॅमेज करतलो म्हणून. आय थँक टू माय बोथ एमएलए, माय पडटले एमएलए हातून वाज
आनी मुर्मुगांव एमएलए संकल्प पावूंक एक उल्यार ते रोखडेच म्हाका दिसता 10 मिनटां भितर दोगूय पावले. माडान ते गांवगड्यान कपला सायडीन आमचे क्लिफ वास हाचें घर आसा आनी थंयसर लँडस्लायड जाला. लँडस्लायड बरी व्हडली फोडपां येवन हांगासर घराच्या फाटल्यान पडलेलीं आसा आनी घरूय भरपूर डॅमेज जाल्लें आसा आनी ते घरूय मातशें नोड्याचें आसा ताका लागून ती नोडे बी फुटल्या आनी आतां भरपूर घरांनी बी उदक वयता आनी खंयच्या टायमार कितेंय जावपाक शकता आनी व्हेरी रिस्की आसा हें. हाचेर आमी आतां सगळ्या डिपार्टमेंटाक आमी कळयलां आनी आमचे मदीं मुर्मुगांवचो कॉन्स्टिट्युन्सीचो आमचो सर आमोणकर बी येयल्लो आसा. तो वास्को सावन हांव ताका हांगासर काळजान देव बरें करून लायला वास्को साकून तो हांगासर एक्सपोर्टार आयलो पळोवपाक परत आनी व्हेरी रिस्की आसा. आनी म्हाका दिसता ही जी फोडपां जी वयर आसा ताका काडपाक भरपूर प्रॉब्लम आसा. म्हाका ते ब्रेकर हाडून कितें जाता जाल्यार तेजेर सिच्युएशन कशें आहा तें पळोवन म्हाका दिसता त्यो ब्रेकान त्यो कितें मोठे फातर आहा ते फोडचे पडटले. आमचे कुठल्याय कॉन्स्टिट्युन्सी आमचे एमएलए बाब अतुल वास तुज्या कॉन्स्टिट्युन्सी लँडस्लायड जाला आनी मुद्दाम येयला की जे घर आसा ते म्हाज्या फ्रेंडाची क्लिफ वासाची आनी जेन्ना म्हाका कळ्ळें जाल्यार हांव मुद्दाम विजिटाक येयलेलो आसा आनी आमच्या आमदाराक फोन केला येवच्या पयलीं सो आमदार म्हाका ऑलरेडी स्पॉटार आसा आनी म्हाका दिसता आमचो आमदार कुट्टाळेचो इज व्हेरी इफिशियंट कित्याक तेणी सगळे बाकीचे जे फायर ब्रिगेड जाले मामलेदार डिपार्टमेंट सगळे डिपार्टमेंटाक तेणी ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन दिल्लेलें आसा. बाय गॉड ग्रेस कांय जावना. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. आयतारा वेळसावची ग्रामसभा सनबर्न फेस्टिवलाच्या विशयाचेर बरीच तापली. दक्षिण गोंयांत सनबर्नाक विरोध करपी आनी रोमी लिपीक अधिकृत भाशेचो दर्जो दिवपा विशींचे दोनूय म्हत्वाचे थाराव वेळसावच्या ग्रामसभेत एकमतान मंजूर जाले. आयतारा वेळसाव ग्रामसभा सनबर्न फेस्टिवलाच्या विशयाचेर बरीच तापली. ह्या वेळार थळाव्यांनी दक्षिण गोंयांत सनबर्न नाकाच असो विरोधी सूर लावन धरलो. तशेंच रोमी लिपयेक अधिकृत भाशेचो दर्जो दिवचो ह्याय विशयाचेर बरीच चर्चा जाली. निमणे ह्या दोनूय महत्वाच्या विशयांचेर ग्रामसभेत एकमतान थाराव मंजूर जालो. आज जी ग्रामसभा आमची वेलसांव पाली इसोरची पंचायताची ग्रामसभा आसली आनी आज मेजर इश्यूज म्हणल्यार आमचे सांगल्याचे सनबर्न आमची जनरल बॉडी मंथली मिटींग आसली तेन्ना आमचे पंचायत सरपंच आनी डिप्युटी सरपंच आनी एलोंग विथ ऑल मेंबर्स आमी डिसिजन घेयलें सनबर्न आमगे इंटू सावथार नाक म्हणून आनी तें आमी आज ग्रामसभा आमी लोकां मुखार आमी हाडलें आनी सगळ्या लोकांनी तेका सपोर्ट केलें आनी सगळ्या लोकांनी तेका सपोर्ट केल्या खातीर हांव तेमकां सगळ्यांक हाजीर आसल्या कारणांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा. तशें सेकंड इश्यूज आसलेलो म्हणजे ते आमचें कोंकणी लिपी तें आमचें तेजो एक प्रपोजल आसलो आनी तेका आमी सगळ्यांनी पास केलां आनी ती कितें बरी गोश्ट आनी आमकां सगळ्यांकूच जाय ही आमची कोंकणी लिपी आमचे मुखार फुडें पावपाक आनी तशेंच आनी मायनर इश्यूज जाल्ले अबाउट रिगार्डींग गार्बेज आनी तशेंच हावस टॅक्स कलेक्शन तेय आमच्या सगळ्यांनी एक मनान सगळे ते पास जाले आनी हेजेर फुडें आमी सगळे बरे डेव्हलपमेंट इश्यूज एक ग्रामसभेन आनी सगळ्यांचे एक मनान ते पास करतले आश बागयता. आज पयलें रेजोल्युशन जे वेलसांव पाली इसोरची पंचायतान सरपंच एलोंग विथ देर डिप्युटी सरपंच मेंबर्स ऑल द मेंबर्स तेणी एक रेजोल्युशन घेयलें हे सनबर्न जे सावथा येवपाचें आहा आनी सगळी चाडोड जालो आहा बोवाड जालो आहा की आमकां वेलसांव म्हणजे हिंगा सावथा नाका म्हणून हेजेर तेमी एक वॉयसान रेजोल्युशन पास केलें लोकांक की येस आमकां सावथाक सनबर्न हिंगा नाका. आतां कित्याक नाका आमी पडे एज अ सिनियर सिटीजन मुगेलें हांवें पडयलां आफ्टर द सनबर्न कितलो लोक थिंगा मेला कितले एक्सिडेंट जाले कितले सगळे भुरगे पेडेर जाले हे पेपराचेर तुमच्या माध्यमांतल्यान आमकां दिश्टी पडटा. सो हेंच आमकां सावथाक हाडपाक नाका अशें हो एक प्रश्न थिंगा आमच्या पंचायतान घेतला आनी सगळ्यांनी ताका हें केलां एप्रूव केलां. सो हें एक बरी वस्त आमच्या वेलसांव पाली इसोरची पंचायतान. सो तांकां हांव शाबासकी दिता हें बरें रेजोल्युशन तेणी घेतलां म्हणून. आनी दुसरें तेणी रेजोल्युशन जें मांडलां तें आमचें रोमी लिपी इक्वल स्टेचर दिवचो म्हूण हेंय एक वॉयसान पास जाला आनी हेका लागून ही दोन रेजोल्युशन म्हाका काळजांतान
मोठ दिसली कित्याक एक वॉयसान लोकांनी कसलेय ओपोज नासतना ही दोन्ही रेझोल्युशन पास केल्या. भीमा पाटीला सईद ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. आसगांव घर मोडपाच्या प्रकरणातली मुखेल सूत्रधार पूजा शर्मान नेमणे चौकशे खातीर हाजिरी लायल्या. सोमाराच सकाळी ती क्रायम ब्रांचीत हाजीर जाली. आसगांव घर मोडपाच्या प्रकरणातली मुखेल सूत्रधार पूजाक उच्च न्यायालयान सशर्त जामीन मंजूर केल्लो. ह्या आदी सत्र न्यायालयान तिचो जामीन अर्ज भायर मारिल्लो. ह्या निवाड्याक तिणे उच्च न्यायालयात आव्हान दिल्लें. उच्च न्यायालयान तिका थाकाय दीत सशर्त जामीन मंजूर केल्लो. उच्च न्यायालयाच्या जामिना उपरांत पूजान सोमारा चौकशे खातीर हजेरी लायल्या. आसगांव हांगासर बेकायदेशीर घर तोडफोड प्रकरण सगळ्यांकूच खबर आसा. बरेच गाजले, अजूनय गाजता. भितून खूब जाणांक अटक जाली आणि जे मुख्य संशयीत जी आसा पूजा शर्मा, त्या नांवाचेर तो बोवाळ जातालो ती पूजा शर्मा खंय आसा, कोण ती पूजा शर्मा, कशी आसा ती पूजा शर्मा, कशी दिसता ती पूजा शर्मा, ह्या सगळ्या प्रश्नांचेर आयज म्हाका दिसता उतर सापडलेलें आसा. आनी आयज जेन्ना हायकोर्टान तिका इंटरीम बेल दिल्ली जेन्ना सांगलें की चौकशी खातीर एन्क्वायरी खातीर तिका SIT फुड्यान क्रायम ब्रांचीन हजर जावपाक सांगलेलें. आनी आयज पूजा शर्मा आत्तां रायबंदर हांगासर क्रायम ब्रांचीन दाखल जाल्ली आसा. पूण एक गजाल परत एकदां सांगता की जेन्ना पूजा शर्मा येयली तेजे एडवोकेटा वांगडा येयल्या, एडवोकेट वांगडा आसा आनी पूजा शर्मान आपलें तोंड फूल घातला, गॉगल घातला. सो तिची आयडेंटिटी अजुनूय लपोवन दवरपाची हो प्रयत्न चालू आसा. आनी गॉगल आनी मास्क लावन आनी स्कार्फ बांदल्या कारणान तिचो चेहरो अजून नीट कळना. पूण पूजा शर्मा रायबंदर हांगासर क्रायम ब्रांचीन पावलेली आसा. ही अपडेट आमी तुमच्या मुखार घेवन येयले. पळयत रावत गोमंतक टीव्ही. सेगीत घोग्यांनी पडपी पावसाक लागून 2 दिसां पयलीं कळंगूट बागा हांगाच्या टिटो मुखार रस्तो कुचून थंयच्यान वचपी सिवरेजीचो ट्रक चेंबरा भितर अडकून उरिल्लो. सध्या हो चिल्लट रस्तो दुरुस्त करपाचें काम चालू आसा. गेली 8 वर्सां जाली हो रस्तो खचपाचो प्रकार घडटा. ताका लागून हाचेर कायमचो उपाय काडपाची गरज आशिल्ल्याचें आमदार मायकल लोबो उलयलो. So every year we are having this problem. तो आधी नल्ला आसलो कलंगूट टू बागा वचपी रिवराक मेवपी तो नल्ला तेजो आदीसून रोड जाला आनी उदक जें वयता आनी इतलो जो पावस येयला गेली 10 दीस जाले पावस नॉन स्टॉप येयलो आहा. तितूनसून इतली उमळ जावन तो हे बसला आनी कोणची रेंव जी आहा ती कोणाची ती फुडें गेल्ली आहा. म्हणजे झोरे मोठे जाल्ले आहा सकलासून आनी रेंव फुडें गेल्ले आहा. तो रोड सीम जालो थिंगा आनी आतां रिपेरींग चालू आहा. आनी म्हाका दिसता हे 2-3 दिसां भितर पावस मातसो कमी जालो जाल्यार वी वील ब्रींग द जेट नॅचर एंड रिपेर इट फुल्ली. आतां लोबर घातलेलो आहा. लेस दॅन 12 hours आमी लोबर घातलो. पूण सींग जायत आहा तें ती काय गेले जाल्यार मातशें फुडें सींग जाता. इट्स नॉट अबावट बॅड रोड वर्क ऑर दॅट सेवरेज नेटवर्क घातले. पूण ती जमीन जी आहा ती रेंव कट सगळी रेंव ताची कंप्लीट रेंव दी आनी रेंव इतलो पावस येयले काय ही रेंव फुडें शिफ्ट जाता, मूव जाता फुडें. त्या खातीर जो हे घातल्या पोंदाक चेंबर्स घातल्या ते बरे व्हडले चेंबर्स आहा. 2-3 मनीस भितर रावन जाता पळय तितलो व्हडले चेंबर आहा म्हणजे हायटीन. सो ते कितें जाता की रेंव जी तेजे सायडीक आहा ती फुडें गेले काय रोड सींक जाता. त्या खातीर म्हाका दिसता हेचेर आस्क फॉर कितें तरी तेजेर एक परमनंट सोल्युशन काडून. आतां हे आयज गेली 8 वर्सां जाली हे चालूच आहा सींक जावन. हो रस्तो सींक जायत 8 वर्सां जाली आनी एवरी टायम वी डू द वर्क ऑकर्स अगेन. सो वी नीड टू कम आउट विथ परमनंट सोल्युशन. हळडोणचें मार्केट सामकें धोकादायक स्थितीन आशिल्लें देखून तें सील केलें. घोग्यांनी पडपी पावसाक लागून 50 वर्सां आदली इमारत केन्नाय कोसळपाची शक्यताय आसली. म्हणून सगळ्या धंदेकारांक मार्केटांतल्यान भायर स्थलांतरीत केल्या. उपरांत पंचायतीन हें मार्केट सील केलें अशें थळावो आमदार कार्लुसान सांगलें. मात आतां ही इमारत मोडटले काय ना हें अहवाला उपरांत स्पश्ट जातलें. देखून ह्या विशींचो निर्णय तपासणे उपरांत घेतले अशें कार्लुसान ह्या वेळार कळीत केलें. See, 2 things. One is we had an emergency meeting the vendors had requested and आपयला आनी हांवें मिटींग घेयला आनी एक्सप्लेन केलां. आमकां नाका आशिल्लें तें बंद करपाक लोकांक भायर घालपाक म्हूण करपा पडलें कित्याक इतलें डेंजर आसा तें बिल्डींग पडलें जाल्यार कोण मेलें जाल्यार आमचें येतलें. सो हांवें म्हणलां तें मातशें समजून घेवपाक जाय. लोक हॅपी आशिल्लो. कितले सजेशन दिले
आनी तें सजेशन त्या पंचायतीन डिसिजन घेवपाक जाय. बट आज सद्या ते बॅरिकेड पासून केला राती, कित्याक पडलें जाल्यार कोणाचें पडलें म्हूण नाका आनी तो रस्तोय ब्लॉक केला. आतां हांव हिंग सालिगांव येता आसतना वाटेर हांवें पळयलां ते सगळे थिंगा भायर बसून आशिल्ले, म्हणल्यार ते मार्केटा बॅरिकेडा भायर. आनी म्हाका दिसता सद्या ते खूश आहात म्हूण थिंगा. आनी कितें डिसिजन घेवपाक जाल्यार पंचायत सगळ्यांगे आयकून मागीर डिसिजन घेतलें, कित्याक लोकां पासत आमी चिंतात आनी कोणाक दुखोवपाक सोदनात. आनी आमकां नाका कोणाक कितें जालो म्हूण थिंगा, देखून ते लोकां पासत डिसिजन घेवपाक पडलो. आनी म्हाका दिसता दॅट इट इज इन पब्लीक इंट्रस्ट, लार्जर पब्लीक इंट्रस्ट. एंड एज फार एज द टायम फ्रेम फॉर डिमोलिशन ते कलेक्टरा त्या पंचायतीन मूव केला. वन्स वी गेट द ऑर्डर देन वी वील एग्जामीन. आय रिपीट टू यू, वी वील एग्जामीन दॅट वेदर इट कॅन बी ट्रिम्ड. कळ्ळें न्ही? ट्रिमींग जात जाल्यार मागीर आमी ते वयले फ्लोर उडयतले आनी मागीर लोकां सकला बसूं जात जाल्यार अजून जाता आनी इट इज सेफ. मागीर लोकांक घेतले नाजाल्यार वी वील हॅव टू डिमोलिश इट. बट दॅट वील बी डन फास्ट. वी वॉन्ट बी वेटिंग. आयतारा चांद्रा वाठारांतली ग्रामसभा मेगा प्रकल्पाच्या विशयावेल्यान बरीच तापली. चांद्रा जावपी केके प्रकल्पातल्या 28 रो हावसांच्या बांदकामाक थळाव्या लोकांनी ग्रामसभेत विरोध केलो. नगर नियोजन खात्यान पळोवणी करिनासतना ह्या प्रकल्पाक परवानो दिलो अशें सांगतात. देखून चालू आशिल्ल्या प्रकल्पाचें काम बंद करपा खातीर आनी प्रकल्पाक दिल्लो परवाने रद्द करपा खातीर टीसीपीक पत्र बरोवपाची मागणी थळाव्यांनी ग्रामसभेत केली. You said something, answer to it and show me the letter. Which letter? Don't ask me. अरे तू दोन उठलावला कशी बघ म्हणजे किती वॉट रिप्लाय दिला ना त्यांनी लेटर रिप्लाय दिला नो टू इट रिसेट किती होले ना काय किती होले ना काय एंड ही सेड नो हाउ यू रिप्लाय दिला फ्रेंड म्हणा बस हे झालं जे कोण आपण कंप्लेंट केलं बस त्यांना आपण आम्ही अपेक्षा कोणाला पण आपण सांगूया किती किती ना फुल आपके गांव आपल्याला आज आमगे पंचायत इशू आलो केके प्रोजेक्ट आणि इथं मेगा प्रोजेक्ट म्हणून आता बॉर्ड झाला गावात आणि people are opposing it. Now opposing करपा आता कितें जाला प्रॉब्लम people are not opposing the mega project कित्याक तो project इफाफ येतलो but there are some clauses where TCP has failed. हिंगा कितें जाला TCP previous developer to license दिला but there is an encroachment into KK and KK मोठा KK को license दिला TCP when there is an encroachment how they can give a license to both the developers when there is an encroachment आणि आता कितें लोकांक त्रास जाले आता तिका कोण लोक आहाय ते भितर आहाय KK मोठा आपणा तुम्ही दुरीक मोडपाक जाय तुम्ही खूब पयशे so there is a big confusion over here. I understood the entire situation when I was there for the Gram Sabha. So I have come to a resolution saying that the Gram Sabha or the Panchayat has no power to stop the project. To write a complaint letter to DCP how they have fraudulently given these licenses. They get technical कितको पास केली technical file when there is an encroachment in others property. So AJ जावपाक जाय आणि TCP should revoke and हिंगा the TCP is doing a lot of blunders where jeopardizing people's properties. कोणा कोर्टी हाँ लिटिगेशन हाँ कोर्टी हाँ तेरे देखून लाइसेंस पास होता है आई थिंक अल्टिमेटली आता पंचायत त्रास होता है लोग पंचायत को जमा करा but TCP has to verify first before finalizing the final license with the panchayat also if there is any litigation going on whether there is some dispute की जहाँ पे मेन इशू म्हणटा KK कंस्ट्रक्शन म्हणून रो बंगलो येता रो बंगलो TCPंतल्यान सगळें पास जावन सगळें आमी डॉक्युमेंटान दिलें तेमी ते हेजेर आमी पयलीं लोकांक हें सांगलोलें पूण तेणें आमी लोकांनी एकल्यान तो जाहीर दिसलो तेणें सांगलोलें की आमकां वॉटर एबिलिटी आनी लायट आनी गार्बेज तेंगे डिस्पोजल तेंगे हें दीच म्हूण मागीर तेणी आमकां एफिडेवीट करून हाडिल्लें तें आमी सगळें केलें दिताय म्हूण आमी आनी ते हेजेर आमी लायसन्स पास जालें तेगेलें ते हेजेर आमी बॉडी मिटिंगेक प्रपोज केलें आनी आमी तें दिलें मागीर थिंगा सायडीक तेगे केकेन ते आमी पडला आनी म्हणून केकेन गेले केकेन थिंगा ते लोक येयलो ती भायर घेवपा तेणी एनक्रोच केलो तेंगेलें प्रॉपर्टी पूण केके कितें पडटा आपल्यागे सारकें आहा त्या कोण्या सारकें आहा की तें आमकां म्हणून थिंग सर्वेयर बी आहा तेणी मेजपाक इतलें आमी केलें आनी कांय ना आपल्या लोकांनी कितें लोक कांय ना आमी सांगलां TCPंतल्यान आमी रिवोक करचें म्हूण आमी हें सद्या स्टॉप द वर्क आमी लेटर केलो आहा तेंकां आनी ती लोक म्हणटा अजून
स्टॉप द वर्क आसतना तरी आसतना ते काम कोताय म्हणटाय लोक पण आतां आमी पुलिसां बी कंप्लेन घातले आनी ते एकी आनी ऑर्डर घातले की ते स्टॉप द वर्क. हळडोणा ग्रामसभेत पर्यटन धोरणाक एकमतान विरोध करपाचो निर्णय जालो. जनता विरोध करता जाल्यार सरकारान ते आयकुपाक जाय अशें सरपंचान म्हणलें. हळडोणात जायत्या लोकांनी घरपट्टी फारीक करूंक नाशिल्ल्यान पंचायतीक सुमार 19 लाखाची वसुली बाकी आशिल्ल्याचें सरपंचान सांगलें. रोमी लिपीक अधिकृत भास जाहीर करपाचो थारावूय हळडोणा पंचायतीन घेतलो. Tourism policy, see, we are given information, though I have not gone through each state, but we are given information that it is going to affect. See, if everybody is saying something, the government job is to listen. If you recollect, in the past when there was Congress government, special SEZ issue, आमचीच policy, because the government to revert it back. But proposing these things without discussing and consulting stakeholders may not be in the right direction. So we were given inputs that maybe Algona is not a big tourism village, but you never know. There are many people who depend on tourism, taxi car also, and we are concerned about marginalized stakeholders. आणि आमचे पंचायतीचो इश्यू आलो तो हाऊस टॅक्स जाय तेलो फारीक करूंक for whatever reason, we are not going into the reason. We have made an appeal. There are suggestions that are come how to recover it. We'll make an effort and hopefully to the tune of almost 19 lakhs. That's big amount for us. 37 years रोमी लिपीक जागो मेळोंक ना आनी आमी हाका लागून ग्लोबल कोंकणी रोमी लिपी फोरम घडोवन हाडलेलो आहा आनी हे भाशेन आमी सगळ्या विलेजींनी हे रेजोल्युशन आमी पास करून घेता आनी आल्दोनकारांक वरवीं आमची ह्या आल्दोनकारांनी आमकां हे रेजोल्युशन पास करून दिलें. हे बरें करून सरपंच आनी आख्खे ग्रामपंचायती. लंच टाइम बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव दिप्ती तुमचो निरोप घेता आनी अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक TV. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजिक सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढटात गोंया खातीर. आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर तुमचो टीव्ही.